इंडोनेशिया आणि त्या वटेन जे थोडे एका पर्टिक्युलर रिलिजियस कम्युनिटीचेर जे अत्याचार जाल्ले तेंच्यांनी तेजे व्हिडिओज घालून तेजेर आवाज भारतीय लोकांचो आवाज घालून अशें ते मॉर्फ करून ते व्हिडिओज तयार करून एका पर्टिक्युलर कम्युनिटीक भडकावपाचो प्रयत्न केल्लो दुसऱ्या कम्युनिटीच्या अगेन्स्ट की हो आमच्या कम्युनिटीचेर अत्याचार जाला आनी तेजेर ती भुरग्यांक मारलेले दाखयलां आनी बायलांक शोशण केलां त्रास केला अशे विज्युअल्स दाखयले आनी जेन्ना अशे भडक विज्युअल्स कोणूय पळयता आनी तेजेर जेन्ना आवाज येता की आमचो धर्म संकटान आसा तेन्ना खंयचोय मनीस पेटून उठटा. सो दीस इमोशनल ब्लॅकमेल जें आसता एक इमोशनल लेवलाचेर वचून भडकावणी आसता हे आमच्या समाजाक हेजो धोको आसा. पॉलिटिकल गजाली बऱ्योचश्यो फेसबुकाचेर चलता. बरेचशे असे फोरम्स आसा गोवा प्लस म्हणून आसा गोवा स्पिकींग म्हणून आसा सिटिझन्स फॉर गोवा म्हणून आसा पॉलिटिकल पार्टीजचे स्वताचे पेजीस आसा तेंचे एकमेकाचेर फ्रिडम आसा तांकां की उलोवपाक मेळटा जी तांकां अदरवायज तोंडा मुखार उबो रावन मेळचें ना. कित्याक हांगा कंप्युटराच्या फाटल्यान घरा बसून रातचे एकाक दोनांक कॉमेंट मारप इज मच इजियर. तांकां दिसता की आपूण एनॉनिमस आसा आनी स्पेशली जर फेक प्रोफायल केल्लो आसत जाल्यार दे स्टील फील की दे आर व्हेरी एनॉनिमस. ही दुसरी गजाल की जर इन्वेस्टिगेशन केलें जाल्यार फेक प्रोफायल सांपडटा मनीस कोण आसा तो धरपाक मेळटा. देर इज अ टेक्नॉलॉजी अवेलेबल. सायबर क्रायम इज इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड पार्ट जो पुलीस करूंक शकता. सो ह्यो अश्यो बरेच गजाली आसा की जे फेसबूक यूज करतात. 2006 म्हाजो ऑर्कूट अकाउंट आशिल्लो तेन्ना जायते फ्रेंड्स हांव करतालो ऑर्कूट अकाउंटा वयल्यान पूण ताच्या नंतर जेन्ना फेसबूक आयलो पळय म्हाका यूज करपाक मातसो कठीण जालो. पूण विदीन अ मंथ हांव फेसबूक अकाउंट कसो यूज करपाक जाय हें नक्की शिकलो आनी ताच्या नंतर फेसबूक आयज पर्यंत म्हणजे 2009 ते 2014 मेरेन फेसबूक इतले फास्ट हांवें यूज केल्लो आसा म्हणजे डेली कितले फावटी हांव विजीट करता फेसबूक म्हाजो टायम फेसबुकाचेर कितलो फावटी वयता हें म्हाका सुद्दां खबर ना सद्याक. पूण ही एक खरी गजाल आसा की आमी फेसबुकाचेर कितलो टायम स्पेंड करता ती एक आमी पळोवपाक जाय. आमी जे काम आमी करता पळय ताजेर दुर्लक्ष करून फेसबुकाचेर चड टायम वेस्ट करपाक जायना. आजकालचे टिनेज जे आसा जे यूथ आसा ते खूब फेसबूक सेवी जाल्ले आसा मोबायलाचेर किंवा आपल्या घरा कडेन पीसीचेर किंवा आनीक खंयसरूय सायबर कॅफेन बीन वचून फेसबूक यूज करतात आनी तांचो टायम जायतो टायम जो वेस्ट करतात. लिमिटेड टायम पर्यंत फेसबूक यूज करीत जाल्यार खूब बरी गजाल जातली तुमच्या खातीर. फेसबुकाचेर बेश्टो टायम वेस्ट करूं नाकात एंड ज्यो जाय त्यो गजाली तुमी अपलोड करा फेसबुकाचेर. आयज फेसबुकाक 10 वर्सां कंप्लीट जाता आनी जेन्ना आमी फेसबुकार वयता पळय तेन्ना आमकां अशे जायते अकाउंट दिश्टी पडटा जेंकां आमी एकदां वळख सुद्दां ना पूण ते अकाउंट खऱ्यांनीच खरे आसता काय हे सगळें पळोवपाची गरज आसा. म्हणजे जेन्ना तूं फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता पळय ताजे अकाउंटान तूं चल पयलीं ताजे फोटोज पळय बाबा सगळे ताजे फोटोज आसा काय ना ताणें एड्रेस घातला काय ना किंवा बाकीचे जे डिटेल्स आसा ते ताणें घातल्या काय ना हे सगळें आमी चॅक करपाक जाय. किंवा एकदां कितें जाता की कोण खंयच्याय नांवान एक अकाउंट ओपन करता किंवा खंयच्या चलयेच्या नांवान अकाउंट ओपन करता आनी मागीर ताजे वायट परिणाम जावपाक शकता. त्या खातीर प्लीज डुप्लिकेट अकाउंट जे आसता पळय ते करूं नाकात आनी समजा तुमी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता जाल्यार तो अकाउंट कितलो वॅलीड आसा ते पयलीं चॅक करात आनी मागीरूच एड करात त्या फ्रेंडाक तुज्या फ्रेंड अकाउंटान. गोवा पुलीस आणि बाकी जे अन्य राज्यांचे पुलीस आसा आणि अदर सेंट्रल एजन्सीज तांचे कडेन सायबर क्रायम इन्वेस्टिगेट करपाची केपेबिलिटी आसा. थोड्यो गजाली आसतात की ताका लिमिटेशन आसा कित्याक इट्स अ टेक्नॉलॉजी. थंय वचून बऱ्योचश्यो गजाली शिरकतात. आतां फेसबूक इज अ अमेरिकन ऑर्गनायझेशन, गुगल इज एन अमेरिकन ऑर्गनायझेशन. तांचे सगळे मेन ऑफिस आणि सर्वर्स जे असतात ते अमेरिकेक असतात म्हणून थंयच्यान पुलिसे कडेन जे कॉपरेशन असतात ते थोडे मातशे कमी पडटा उणे पडटा. अदरवायज फेसबुकाच्यो केसीस इन्वेस्टिगेट करपाक इट्स व्हेरी इजी अँड इट इज व्हेरी मच पॉसिबल. आमी केल्लें सुद्दां आसा. सो लोकांनी अशें चिंतू नये की आपूण कंप्युटराचेर बसून फेक प्रोफायल क्रिएट करून आपूण कितेंय करूंक शकता आनी आपूण साफ सुटून वतलो अशें जावचें ना. सापडटलोच ती म्हणून आनी वयल्यान धोको हितून चड आसा कन्वेन्शनल क्रायम पेक्षा सायबर क्रायमान. कित्याक सायबर क्रायमान जो एविडन्स आसता दॅट इज व्हेरी स्ट्रॉंग एविडन्स आनी तो जर कोर्टान एप्रिशिएट केलो जाल्यार कन्विक्शन इज ऑलमोस्ट 100% एश्युअर्ड इन सायबर क्रायम्स. सो इनफॅक्ट सायबर क्रिमिनल जो आसा इज फेसिंग मोर रिस्क दॅन अ नॉर्मल नॉन सायबर क्रिमिनल. सो लोकांक जर दिसता की आपूण कंप्युटराच्या फाटल्यान बसून एनॉनिमस आसा आपणाक कोण धरूंक शकना जाल्यार ती तांची चुकीची समजूत आसा. तांच्यांनी केअरफूल रावचें.
सायबर क्रायमान इंडल्ज करचे न्हय. डिकेट्स ऑफ फेसबुकाक 10 वर्सां कंप्लीट जाली आनी ह्या 10 वर्सान फेसबुकान जायत्यो अश्यो चेंजीस घडिल्ले आसा आमच्या समाजान सुद्दां. म्हाज्या कडेन आसा सद्याक विभव नायक आनी तांणी एक फेसबुकाचेर पेज ओपन केल्ली, गोवन ब्लड गँग म्हणून एक पेज आसा आनी ताजेर तो जेंकां कोणाक ब्लड खूब गरजेचें आसता तेन्ना ते फेसबुकाच्या पेजीचेर वचून नंबर्स चॅकआउट करपाक शकता, खंयच्या ब्लड ग्रुपाचे कोण मनीस आसा हें सगळें चॅक करून तुका जाय जाल्यार अर्जंटली ब्लड मेळपाक शकता. पूण सद्याक म्हाज्या वांगडा आसा विभव हांगासर. हाय विभव. हाय सचिन. कसो आसा? बस बरो आसा. गुड. सगळ्यान पयलीं हांव तुका कॉंग्रेच्युलेशन म्हणपाक सोदता, कारण खूब बरी तुवें पेज ओपन केली आनी जायते लोक ही पेज यूज करतात आनी जायते जाणांचो जीव सुद्दां म्हाका दिसता ह्या पेजी खातीर वाटावतात आनी फेसबुका खातीर ही पेज सगळ्या लोकां पर्यंत पावल्या. सो म्हाका सांग की कशी कितें तुवें सुरवात केली ह्या पेजीची? पळय, सुरवातीक कशें हो कॉन्सेप्ट म्हज्या लक्षांत आयलो तें म्हणल्यार म्हज्या एका फ्रेंडाच्या बापायक एक्सिडंट जाल्लो आनीक मध्यरात्री ताका रक्ताची गरज पडली. सो आमचो फ्रेंड सर्कल आशिल्लोच म्हणून ताणें इमिजिएटली आमकां कॉल केलो आनीक आमी वचून GMCन वचून ती ब्लड ताका दिलें. पूण तें जातकीर म्हज्या अशें लक्षांत आयलें की समज आमचो हो फ्रेंड सर्कल नाशिल्लो जाल्यार आनी समज म्हाकाय ही घटना घडिल्ली आनी म्हाका यदा कदाचीत रक्ताची गरज पडिल्ली जाल्यार हांव कितें करपाचो, कित्याक एक रेडी रेफरन्स असो म्हजे कडेन तरी कांय नाशिल्लो. टेलिफोन डिरेक्टरी आसा तसो म्हाका एक रेडी रेफरन्स कांय मेळचो नाशिल्लो. सो आय डिसायडेड टू यूज फेसबूक ऑर अदर सोशल मिडियाज फॉर अ सोशल कॉज. असो तरेन हो आतां ऑलमोस्ट अरावंड 7,400 प्लस मेंबर्स जाल्या आनीक अप्रॉक्सिमेटली अरावंड 160 एक्टीव ब्लड डोनर्स, वॉलंटरी ब्लड डोनर्स ज्याचे आपणे एनलिस्ट केल्या आपले नांवां आनी नंबर्स तांचेर. आजकाल ईच अँड एवरी वन इज ऑन फेसबूक. असो कोण हार्डली एक तुका व्यक्ती मेळटलो जाका फेसबूक यूज करपाक कळना. सो इट वॉज द इजियस्ट मीन्स अँड मेथड्स टू रीच आउट टू द मासीस. फेसबुकाचेर आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक तशेंच जे तरणाटे आसा तांकां कितें म्हणपाचें आसा तें आमी पळोवयात आमच्या ह्या सेगमेंटान. पूण तेच बरोबर तुमकां कांय फॅक्ट्स हांव सांगता फेसबुकाच्यो. म्हणजे फेसबुकाचेर जेन्ना URL जो ID आसा पळय तो जेन्ना तुमी टायप करता www.facebook.com ताज्या फुडें समजा /4 जर तूं टायप करीत जाल्यार तुका मार्क झकरबर्ग हो जो फावंडर आसा, CEO आसा फेसबुकचो, ताजे डायरेक्ट वॉल पेजीचेर तुमकां व्हरपाक शकतलो. ही एक फॅक्ट आसा आनी ते तुमी ट्राय करात मुद्दम फेसबूक अकाउंट ओपन करतना. There are some misuses of Facebook which we should focus on it. Like some people are creating fake IDs and they are misusing the names of other people. Like they are removing out of their old anger or something. 3 वर्सां जाली आय हॅव बीन यूजिंग फेसबूक आनी तेन्नाच्यान म्हाका एक्सपिरियन्स बरो आयला फेसबुकान. केन्ना वायट अशें कांय एक्सपिरियन्स येवना. It helped me a lot to connect with really far from me. फेसबूक आमकां खूब बरो पडटा, उपयोगाक आसा. खूब कनेक्ट करताले लोकांक हांगासर म्हणजे लायक इंडियेनूच अशें न्ही, इवन वर्ल्डाकूय कनेक्ट करता. इवन तो बरो जर फोटो बी अपलोड करपाक मेळटा. इवन सपोज रिलेटिव्स बी कोण भायर आसा तुजे म्हणजे घरान कितें फंक्शन मिस जालां तांकां और ते फोटो बी अपलोड कर जाल्यार तांकां थंय घरा बशिल्ले अशें पळोवपाक मेळटा. आसा फक्त फ्रेंड्साकूच कनेक्ट करना तर आमचे रिलेटिव्स जी भायर आसा आमी तांकां सुद्दां कनेक्टेड रावूं शकता. फेसबुका खातीर इतलो तो क्रेज जाला की मिनटाक लक्ष वता. ती मातशी एक डिसएडवांटेज कशी. 2006 ह्या सालान जेन्ना फेसबूक लॉन्च जाल्लो तेजे नंतर 2007 पर्यंत हे जे 1 वर्स आसा तेन्ना जायते लोक फेसबूक यूज करताले. पूण आतां कितें जालां की ते टायमार जेन्ना फेसबूक यूज करताले तेन्ना एक फोटो अपलोड करप एज अ प्रोफायल पिक्चर आनी मागीर तो खूब दीस पर्यंत उरतालो. पूण आयज 3 पटींनी जास्त फेसबूक अकाउंटा वयलो आमी प्रोफायल पिक्चर चेंज करता. हे एक फॅक्ट आसा आनी हे जगभरातले एक सर्वेन पळयलेलें आसा की 3 फावटी म्हणजे 3 पटींनी जास्त आजकाल आमी फेसबूक अकाउंटा वयलो प्रोफायल पिक चेंज करतात. अभिजीत म्हाका सांग तूं केन्नाच्यान फेसबूक यूज करतालो? 2011. 2011 तुवें अकाउंट केल्लो. आतां तूं कंटिन्यू एक्टीव युजर आसा? ना सद्या यूजच करना हांव. बेजार जाता म्हटल्यार चड मॅसेजी बी आसता म्हणून यूज करना केन्ना. चडशे अशें बरेय दिसता आनी वायटूय दिसता. मिन्स यूज कशें तशें मिन्स थोडी यूज सारकी करना. फेक अकाउंट करता आनी कॉन्टॅक्ट नंबर शेअर करता. मेळपाकूय वयता आनी मिसयूजूय जाता. ते पिक्चर्स बीन अपलोड नाका आसलेले करता फेक अकाउंटार आनी आमकां बरें ते
खंय आसा बीन ते बीन सांगू शकता आमी एट प्रेजेंट आनी फोटोज बरे बरे शेअर करपाक सुद्दां मेळटा. फेसबूक जेन्ना आमी ओपन करता तेन्ना सगळ्यान पयलीं फोटोज बीन जे कितें घातलेले आसा लोकांनी ते आमी चॅक करता. पण तुमकां खबर आसा पुराय मंथाक म्हणजे पुराय म्हयन्याक आख्ख्या वर्ल्डान 2.5 मिलियन फोटोज अपलोड जाता. क्या बात आहे. सो इतले सगळे फोटोज आमकां पळोवपाक मेळटा फेसबुका वयल्यान. हा पूण आमचे इतले सगळे फ्रेंड लिस्टान नासतले बट आमी जेन्ना फेसबूक ओपन करता तेन्ना असंख्य अशे फोटोज आमकां पळोवपाक मेळटा फेसबुकाचेर. तू कसली इन्फॉर्मेशन एक मातशी सुद्दां घाली जाल्यार ती सामकी वायट सामकी स्प्रेड जाता सामकी. आनी इवन आतां कसले इलेक्शनाक असले कसले कोणाचें कितें फंक्शन असलें रोखडी फेसबुकाचेर पेज ऑर एडवर्टायज कितें आयली की रोखडें तें सगळ्याक स्प्रेड जाता, न्यूज सगळ्याक स्प्रेड जाता. फेसबुकाची एक डिसएडवांटेज म्हळ्यार जी आतां युथांक जी कन्फेशन पेजी कॉलेजींच्यो करता ताजेर भुरग्यांचेर खूब वायट परिणाम जाता. म्हळ्यार अश्यो आतां चलयो बी आसता तांचेर आतां कोणाचेर कितें वायट घालें पूण तांच्या मनाचे परिणामूय जाता आनी ती मागीर कितें करूं शकता आनी कितें ना म्हण तांकां कळना. हाजेर एक कितें तरी एक स्ट्रॉंग कितें तरी एक रूल हाडपा जाय आनी पुलिसांनी सगळ्यांनी क्रॅक डावन करून हो कन्फेशन पेजी म्हणटा ती बंद करपा जाय. आनी कन्फेशन पेजी म्हळ्यार कोणें डायरेक्ट उलोवपाचें हाजेर एक कोणाक गट्स ना ते कन्फेशन पेजीचेर येता. सो हाजेर एक कितें तरी आमकां एक्शन घेवपा जाय. अक्षय पुराणिक. अक्षय मला सांग फेसबुकला आज 10 वर्ष कंप्लीट झालेले आहेत. तर फेसबुकच्या काही चांगल्या गोष्टी पण आहे आणि वाईट गोष्टी पण आहेत. तुला काय वाटतं फेसबुक चांगला आहे की वाईट आहे? मी म्हणू शकत नाही की वाईट आहे ऑर गुड. हे म्हणू शकतो की सगळ्यांचेच असतात ॲडव्हान्टेजेस अँड डिसएडव्हान्टेजेस. सो आय कॅन से दॅट फेसबुक हॅज गिवन अ गुड थिंग एज वेल एज अ बॅड थिंग. गुड थिंग म्हटल्यावरती आम्ही कनेक्ट होऊ शकतो लोकांकडे बेसिकली इफ इट इज अ लॉंग डिस्टन्स देन डेफिनेटली येस. डिसएडव्हान्टेज म्हटल्यावरती कोणी फेक अकाउंट्स करतात अँड देन देर इज लॉट ऑफ फेक अकाउंट्स अराउंड. मग ते आम्हाला इट बिकम्स इनसिक्युअर फिलिंग कारण की आमचेच अकाउंट्स जास्त करून सगळीकडे असतात. फोटोज वगैरे मिसयूज होऊन जातात. सो येस दीज आर द स्मॉल डिसएडव्हान्टेज अँड ॲडव्हान्टेजेस. तू कधीपासून फेसबुक अकाउंट यूज करतोस? मला आता सध्या तरी ऑलमोस्ट वेन आय वॉज इन दुबय फ्रॉम 2007 ते आतापर्यंत चालूच आहे माझा. अँड आय हॅव क्रिएटेड आय हॅव बीन विथ फ्रेंड्स अराउंड ऑलमोस्ट लाईक 5,000. सो आय एम क्वाईट हॅपी विथ कनेक्टिंग विथ 5,000 अराउंड पीपल अराउंड द वर्ल्ड. आज फेसबुकाक 10 वर्सां कंप्लीट जाता आनी ते खातीर हांव सगळे जे फेसबूक एक्टीव युजर्स आसा पळय तांकां एक फावटी चीयर्स म्हणपाक सोदता. अँड तुम्ही बरे तरेन फेसबूक अकाउंट यूज करात आनी फुडल्या 10 वर्सांक वायट गोष्टी पयस दवरून बऱ्यो गोष्टी तुम्ही फुडें व्हरात. एक गजाल जी भरपूर इम्पॉर्टंट आसा कन्फेशन पेज. फेसबुकाचेर एक कन्फेशन पेज जे आमी पळयता खूब वायट तरेचो प्रकार आसा. तुमी जायते फावटी लोक कितें करतात की भुरगे खास करून म्हणपाक सोदतात एकट्याच्या नांवान डायरेक्ट एटॅक करता आनी हो एटॅक त्या चली किंवा चल्याचेर इतल्या वायट तरेन पडपाक शकता की ही ऑर शी कॅन गो टू एनी एक्सटेंट. सो प्लीज तुम्ही जेन्ना फेसबुकाचेर किंवा कन्फेशन पेजीचेर कितें घालतात कितें कंटेंट घालतात डायरेक्ट एटॅक बीन करूं नाकात. एक पार्लमेंटरी लँग्वेज जी आसता पळय ती यूज करात. एक बरे तरेची लँग्वेज यूज करात आनी तुमचे कितें मेसेज पावपाचें तूं पावोवपाक शकता. आनी म्हाज्या हिसपान तरी हो जो प्रकार आसा तो खंय तरी एका कंट्रोलान येवपाक जाय अशें दिसता म्हाका. पूण जो पर्यंत आपूण स्वता जर इनिशिएटीव घेयना जाल्यार हें सगळें जावप भरपूर कठीण आसा. सो प्लीज फुडल्या 10 वर्सांक आमकां फेसबूक खूब बरे तरेन इम्प्रूव जाल्लो दिश्टी पडपाक जाय. कांयच कंप्लेंट्स नासतना फेसबूक बरे तरेन यूज जावपाक जाय अशें दिश्टी पडपाक जाय. आनी आयज हांव सचिन तुमकां म्हणपाक सोदता बाय बाय. यूज करात फेसबूक आनी सेफली यूज करा फेसबूक.